First Samuel chapter 4 verse 4 onward. ही ऐकून पुरचीन आपले मुनियारी सिलोनान धाडले. थंय जावन चेरुबींचेर बसल्या दरबाराच्या सर्वेस्पराची आर्क पेट हाडली. देवाचे आर पेटी बरोबर इलीचे दोगूय पूत होपनी आनी फिनियास आयले. पेणे केल्ल्या जाग्यार आद पेग पावतूच इस्रायलान एक व्हड उयेली मारली आनी तिणें प्रिथूम गाजली. फिलेस्कारांनी उयेलीचो आवाज आयकून म्हळें, हेब्रेवाच्या पेण्यान ह्यो उयेली कित्याक? सर्वेस्पराची आर्क पेणे केल्ल्या मैदानार हाडल्या म्हूण तांकां कळोन आयलें. हाका लागून फिलिस्तीकार भियेले आनी ताणें म्हळें, देव पेण्या मैदानार आयला. आयज सायबा हाचे आदीं अशें कधीच घडूंक ना. आयज सायबा हे सर बोलीस देवाच्या हातांतली कोण आमकां निवारतीत. हेच देवान ओरोण्यान नश्टांचेर नश धाडून इजिप्ताचें निसंटण केलें. फिलिस्तीकारांनो, धीर घेयात आनी तुमचें बोळ दाखयात, नाजाल्यार अशें हेब्रू तुमचेर चाकोर जातल्यात तशें तुमी तांचे चाकोर जाल्यात. खोडेगांच जारी कशे लढाय करात. बाबानो आनी भयणीनो, हे वेळार सर पदवीदार देव पेण्या मैदानार ताचें हाजीरपण इस्रायलान पळयलें आनी तांचे दुस्मान कांपले, भियेले. हे सर पदवीदार देवा मुखार कशें म्हूण आमी झुजतले आनी जैतवून जातले. होच सर पदवीदार देव हे वेळार उंड्याच्या रुपान आपले पोरजेक भेट करूंक, आपले पोरजेक आपले दर्शन दिवंक, आपले पोरजेक हुस्को जाल्ल्यांक बोळवण करूंक ह्या वेदीचेर येता. तो आमचो उजवाड, तो काळोखान उजवाड, तो आमचो धीर आनी आदार. ही आत्ताचे मुखार ही आत्ताचे मुखार ताका नमान करुया. ताचो मोग अनुभवुया. ताचें दर्शन घेवया. Book of Psalms, Psalm 95 verse 6. Come, let us worship. Come, let us worship. Bow down before the God of God. या ताचे मुखार सासंगी पडुया. ताका नमन करुया.
ताची महिमा आणि पदवी, शक्ती आणि बळ, ताचे हाजीरपण हे वेळार ह्या उंड्याच्या रुपान, ताची कृपा आणि खाकलूत, शांती आणि समाधान, सुटका ताची नदर मातल्यान आयस आणि सदांकाळ. द्वार पे तेरे मिलने प्रभु तुझे से आया हूँ, द्वार पे तेरे प्रभु तुझे से आया हूँ, द्वार पे तेरे आया हूँ, द्वार पे तेरे, द्वार पे तेरे मिलने मिलने प्रभु तुझे से. दुनिया तुझ्या दारान आमी आसा, तुझे हाजीरपण आमी अनुभवता, सगळ्या काळजान सगळे सक्तीन तुका आमी नमन करता. तू ही मेरा पालनहार, तू ही पालन करो हे प्रभु, मेरा पालन करो हे प्रभु. आया हूँ, द्वार पे तेरे आया हूँ, द्वार पे तेरे मिलने प्रभु तुझे से. हाले 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 हालेलुया हालेलुया. महिमा दुका अर्घ दुका वंदे दुका वाकण दुका किंमत शिरी दी 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 हाले 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 हालेलुया 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 हालेलुया. आम्ही पाठ केले, आम्ही उसको दुनिया आमका तुझे दर्शन दी, कृपा दी, आमका तुझी शक्ती दी. हाले 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 हालेलुया 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 हालेलुया. महिमा दुका अर्घ दुका वंदन दुका किंमत. हालेलुया हालेलुया दुनिया तू सोर मनशाक शांती दितलो दी, तू सगळ्यांक शांती दितलो दी, तू आमकां सुटका दितलो दी, तू
तूं आमकां शांती समाधान दितलो. तू ही मेरा मुक्तिदाता, तू ही मेरा मुक्तिदाता, मेरा मुक्ति करो ये प्रभु, से मुक्ति करो ये प्रभु, तू ही मेरा शांतिदाता, तू ही मेरा शांतिदाता, मुझे शांति दे दो ये प्रभु, मुझे शांति दे दो ये प्रभु. दुनिया म्हाका शांती दी, हे मनाक शांती दी, हे काळजाक शांती दी. म्हणजे घर सगळेच रितीन घरान शांती ना, मनशा मध्ये शांती ना, दुडूक रेसके आसा, व्हडली बाटां बेसां घरां भांगार रुपये शिंगार आसा, पूण शांती ना, शांती ना. तुझी शांती हे काळजान वाडूं दी. तू ही मेरा शांतिदाता, तू ही मेरा शांतिदाता, तू ही मेरा शांतिदाता, मुझे शांति दे दो ये प्रभु, मुझे शांति दे दो ये प्रभु, तू ही मेरा शांतिदाता, तू ही मेरा शांतिदाता, मुझे शांति दे दो ये प्रभु. आयसे घराक तारण आयली, आयसे जिवितान शांती आयली, आयज तुका सुटका मेळटा. तू ही मेरा शांतिदाता, तू ही मेरा शांतिदाता, तू ही मेरा शांतिदाता, मुझे शांति दे दो ये प्रभु, मुझे शांति दे दो ये प्रभु. मन शांत कर, काळी सूर सगळें उचाबोर जाला. तुझे एक हात तुझ्या काळजाची दवर आनी दोळे बंद कर आनी वेळार ताची शांती, ताची कृपा, ताची दया, ताची काकलूट घुसघुशीत व्हांवता.
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Worldland hallelujah. 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 भावनो जायते फावटी हालेलुया म्हणपाक थोड्यांक अवघड लागता. पूण जेन्ना आमी व्हडल्यान देवाक वाकणटाव तेन्ना आमचे भितर आसली जायती इम्प्युरिटी, राग, द्वेश, वडपण, गर्व कितें आहा तें कितें जाता भायर वेता. आनीक जायती पेकोवणी आमकां फुडें मेळटा. आमकांच न्हय तुमकां फुडें चडशें सांगूंक म्हाका वेळ मेळना. ही आमी हांगासर देवाक वाकणटाव ते खंयचे तरी संवसाराच्या कोणशाक ही शांती, संस्कार, कृपा मेळटा. आनी मागीर जायते जाणां सांगतात, फादर आमी फुडें तुमचे मदें बसूंक आमकां वेळ मेळ्ळो ना, पूण तुमी आमचे खातीर मागता देखून आमकां जाय तें बरेपण मेळटा, कृपा मेळटा, काकलूत मेळटा म्हूण सांगता. तांचे खातीर आनीक फावटी व्हडल्यान हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. बाबून कोणें तर तुमकां सांगलें आगो तुमकां 5 करोडांची लॉटरी लागल्या. तुमगेर कांय जाल्यार नासलें, पूण 5 करोडांची कितें लागल्या. कितें जातलो तुमचो अनुभव? कितें जातलो? कितें म्हणटलीं? 5 करोडांची रॉकी म्हणटा खुशाल जातलो. इतल्यान काबार. मागीर आनी कितें उरलें? आमचे मसेन भयण सांगता देवा कारगां येतलीं आनी सगळ्यांक फोन करून सांगतलीं. फ्रेंडांक सांगचें ना तूं? सांगपा जाल्यार सांगूंक जाय ना ओगी रावतलीं. तांकां आनी कितें सांगया, तीं येयलीं जाल्यार कितें व्हरपाकू? Share. पयशे व्हरपाक. पण 5 करोड लागल्यात. थोड्यांक सगळ्यांक फोन करून सांगतले म्हाका 5 करोड लागल्यात, 5 करोड लागल्यात. पळय आमी लकी. खुशाल जातलीं, आनंदान मुरगडटलीं. पूण ते 5 करोड काबार जावपाक उगोत लागोना. आयकलें? 5 करोड काबार जावपाक उगोत लागोना. पूण ही बरी खबर, खुशालकायेची खबर ती सांगल्या बगर बी कळना. बाबडो मनशा कुळाक एक बरी खबर, खुशालकायेची खबर ते म्हणल्यार देवाचो पूत मनशा मदें जल्मता. देवाचो पूत मनशा मदें जल्मता. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. दिसोन नाशिल्लो स्वर्ग आनी संवसाराचो दोनी मनीस जाता. हेज्यान व्हडल्यान खबर. ही व्हडली खुशालकायेची खबर आनी संवसाराक ना. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. बाबणो आयज आमी ल्हानसो नियाळ करूंक वेता. तो म्हणल्यार जेजूचो जुल्म. कितें? जेजूचो जुल्म. जेजूचो जुल्म, जेजूच्या जल्माची खबर पवित्र पुस्तक सांगता. होय वो ना? होय. जेजूचो कसो जुल्म जालो ही खबर आमकां पवित्र पुस्तकान मेळटा. तातूंत आमी सुरू करुया लूक चॅप्टर 2 वर्स 1 to 11. कोण वाचता? लुकाची वर्तमान 2 आविसूर वळी 1 ते 12 लिखून वाचूया. सगळ्या संवसाराची लोकगोंती कोच्ची म्हूण
त्या दिसांनी भोव श्रेष्ठ सोमराजाचो हुकूम भायर सरलो. कितें घडलें? राजा आसलो. तो राजा कोडे जावं येता ऑक्टावीन म्हूण रोमा शाराचो राजा. कोणाचेर राज कोत्तालो? जुदेवांचेर राज कोत्तालो. आनी त्या राजान सांगलें, तुमी सगळ्यांनी तुमच्या गांवांत पोतून वयचें. कितें करचें? गांवांत पोतून वयचें. तुमी आयकल्लें लॉकडावन, पयलें लॉकडावन जालें तेन्ना कितें जालें तें आयकल्लें? लोक चलोन चलोन, बसी नासल्यो, गाडयो नासल्यो, एअरवेज नासले, लोक चलोन चलोन वेतालो. आपले जाणटे आवय बापायक कोण उबारून वतालो, कोण 1000 किलोमिटर. थोडी वेता आसतना वाटेर मेली, थोडी तानेन बुकेन आकांत विलाप. कित्याक आपल्या परतून गांवांत वचूं, आपल्या गांवघरा वचूंक कित्याक हिंगा जागो ना, हांगासर कोण दवरिनाय बी. आनी हिंगा आमी गांवांघरांत पावतलीं, आमची मोडी लेगून पावपाक ना. ही बी कितें आसली? भिरांत आसली. पूण राजान हुकूम घातलो, आमच्या सरकारा फुडाऱ्यान हुकूम घातलो, सगळें बंद. पूण आमकां भायर विसरूंक मेळनासलें. पुलीस आसतलें, हांव नको हिंगा आसतलें जाल्यार. भायर बी टिट्यार खंय वचोंक मेळनासलें. पूण असो हे राजान, ऑक्टावीन म्हणटा त्या राजान एक हुकूम घातलो, सगळ्यांनी आपल्या गांवघरा वचचें, तुज्या जल्माच्या वा तुज्या कुळाच्या गांवांत वयचें म्हूण कितें केलो? हुकूम घातलो. मागीर ही पयलीच लोकगोंती किरीन किरीन सिरियेचो राजपाल आसतना जाली. मागीर आनी सगळीं आपापलें नांव लावन दिवंक आपल्या गांवांक वेतालीं. सगळीं आपापल्या गांवांत वेतालीं आपलें नांव बरोवपाक, रजिस्टर करपाक. सजमलें. मागीर कितें जालें? आपूण दाविदाच्या घोराण्यांतलो आनी गोठरांतलो म्हणटूच जुझे गालिल्यांतल्या नाझारेत नोगरांतावन जुदेवांतल्या बेतलेहेम म्हणलोल्या दाविदाच्या नोगरान गेलो. बेतलेहेमान जेसूचो बापूय जुझे वो नाझारेताचो न्हू. तो ताचें कूळ खंयचें? ताचें कूळ दाविदाचें कूळ. आनी दाविदाचें शार म्हणल्यार बेतलेहेम. बेतलेहेम म्हणल्यार कितें? परेकशें सांगलें, हावस ऑफ ब्रेड, उंड्याचें घर. आनी बेतलेहेम शार, हे शाराक दावीद पातशायेचें शार म्हणटाले हांव. आनी ताचें कूळ म्हळ्यार कितें म्हणटा आमी? तेंचे घोराणे म्हणटा. तुमी हांगासर कितें म्हणटात हांव नको. तेंगे सगळें एक घोराणे म्हणटात. बट ते बापुले कोडे सोयरे. म्हणजे तांचें घोराणे बेतलेहेमान. आनी ताका लागून जुझेक खंयचें पडलें? नाझारेतांत खंयचें पडलें? बेतलेहेमान. कितें करपाक? नांव बरोवपाक. मागीर आपणा लागीं लग्नाचें उतर जाल्ले आनी गोरबेस्त आसलोले मारये सांगाती आपलें नांव लावन दिवचे खातीर ताणें अशें केलें. आतां मारयेकूय बी बरोबर वयली. आनी मारिया कितें आसली? गोरबेस आसली. आनी गोरबेस आसली म्हणून तिका तो घेवन वता. मागीर आनी थंय आसतना तिचे परसून जावचे दीस बोल्ले. आवयपणाचे, आवय जावपाचे, भुरग्याक जल्म दिवपाचे दीस लागीं पावले. मागीर आनी तिणें आपल्या मालगोड्या पुताक जल्म दिलो. तिणें आपल्या मालगोड्या पुताक जल्म दिलो. आनी तांकां खाणावळींत सुवात नासली देखून
तिणें ताका फाळयांनी गुटलावून कावणीन दवरलो. खंय जल्म दिलो आतां खावळेन दवरलो. कावळे म्हळ्यार कितें? खावळेन म्हळ्यार कितें? जेजूक जल्म दिलो थिंगा आतां ते दोन सुमार इगोजो आहात. दोन सुमार इगोज आहात व्हडल्यो सारक्यो टावर लांब. चर्च ऑफ नेटिविटी बेथलेहेमान. आनी जेजूक जल्म दिलो आमी गोठो कोत्ता. म्हाका मागीर मातशें पयलें म्हाका तितलें बरें सजमूंक ना. आमी गोरवान केतून दवरतात? गोट्यान दवरतात. थिंगा गोटे न्हय. गोटे न्हय ती कितें भुयेरां अशीं. भुयेरां चोयल्या तुमी न्हू. भुयेरां ते तळप आहा आनी तेतून तांकां गोट्यान आहले. पूण कितें कोत्ताले राखणे भुयेरां अशीं ती व्हडलीं भुयेरां अशीं ते सगळ्याक ते मेंढऱ्यांक घालून दवरताले. आनीक कोण कोले कोण आशोलां कोण येना जावपाक ते रातभर ते ती धूल पळय आहा ते दारा कडेन ते कितें करताले राखताले. पण जेजूक जल्म दिलो थिंगा दोन जागे दाखयतात. ते दोन इगोजो आसात. ही काणी न्हू. एक हिस्टॉरिकल ही घडलोली घडणी काणी न्हू. ती ताका 12 हात 13 हात अशें न्हू. जेजू जल्मलो तेका सांगतात हे जायतीं गोरवां आसलीं आनी ती गोरवांक दवरपाचे जागे ते मेंढऱ्यांक. गोरवां म्हळ्यार आमगे पाडे रेडे ना थिंगा मेंढरे ते. आनी तेतून जागो हूंय मेळ्ळो ना. आतां समज सगळो लोक दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांतल्यान आपल्या गांवांत आयलो म्हणटकीर कितें जालें ताचें थिंगा घर नासलें. तुजें घर आहा जाल्यार तुज्यान घरान रावूं येता. तुजें घर ना आनी थंयसर खानावळी आसल्यो. खानावळी म्हळ्यार कितें धाकटी धाकटी रावपाचीं घरां आसलीं. भाड्याक घरां येता तसलीं. सगळो लोक आयले उपरांत सगळो गांवचो लोक घरा येयलो थिंगा. म्हण ती सगळी खानावळी रावपाचे जागे आसा ते कितें जाले भरले. थिंगा आनी जागो उरलो ना. पूण आतां ह्या भुरग्याक जल्म दिवपाक जाय खंय दितलीं? कडेन आतां हूंय वचूं हे रातची हूंय वचूं हे काळखान हूंय म्हूण आमी ताका आतां भुरग्याक जल्म दितलीं. पूण म्हाका दिसता ते मेंढरां आसलीं ती धुलीन भितर सरलीं. धोल ती धोल म्हळ्यार धाकटी घोल न्हू. बरो व्हडलो जागो आसा हितून जायत मेंढरांक घालून दवरपाचो. तसली धोलीन ती भितर सरलीं आनी थंयसर जेजूक जल्म दिलो. हालेलुया 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 हालेलुया. फाल्यांनी गुटलायलो थिंगा. आनी तांकां आयज आमच्या भुरग्याक जल्म दितली जाल्यार कितें करता आमी? भुरगे कुसव्यान समवले तेन्ना तयारी करता खंय थोडी. फादर आमगेर बेबी जावपाचें आमी तयारी करता. कसली तयारी गो? ना फादर रोप बी शिवूं जावो. आनी कितले म्हयने उरल्या? ना आनी 8 म्हयने उरल्यात. आगो पयलीं शिवून त्यो म्हाका दिसता ती पिड्यार जायत म्हणलें. पूण थिंगा तांचे कडेन कांय नासलें. कावळी कोणी गोरवां हाण घालता तसलीं आहलें आसतलें. तसल्या लुकटा घातलो आनी दवरलो. मागीर कितें घडलें? त्याच केड्या गांवान रात पारो करून गोवळी आपले हिण राखताले. चड पयस न्हय. चडान चड करून हो जेजू बरो जल्मलो एक दोंगर येसो. आतां आमी थिंगा दोंगर आहा ते भाशेन. आनी तेच्या पयल्यान एक 2 किलोमिटर अशें वो 1 किलोमिटर अशें थिंगा हांकां पोत्तून धोली आहात. धोली म्हळ्यार कळ्ळें तुमकां न्हू. तेतून कोणाक दवरपाचे? मेंढरांक दवरपाचे. आयज ते धोली उरल्यो नात. आतां ती चर्चीस जाल्या तेतून मिस जाता. ते धोलींनी ते केवींनी कितें जाता मिस जाता. पूण केवी तेश करून ओडो घालपाचें आनी भितर वचपाचें आनी मागीर बसपाचें आनी थिंगा मिसां जातात. पूण थिंगा लागींच आनी गोरवां राखपी गोरवांक मागीर मेंढरांक राखपी. गोरवां म्हळ्यार आमगे रोकडो आमगे गोरवां उडके आसता. मेंढऱ्यांक राखपी गोवळे आसले. आनी ते गोवळे हांवें तुमकां सांगलें ते न्हिदोन आसले.
कित्याक न्हिदो नासले रातचे तर न्हिदले कोले आनी कोण जनावरां येतली आनी कोणा खातली मेंढ्यां खातली बट ते मेंढरे लॅम्प घेताले उजो घालताले आनी थिंगा रातभर थोडे तर न्हिदताले थोडे रातभर ते दारा कडेन राखताले आतां असले वेळार ते खेडेगांवान पारो करून गवळे आपले हिंड राखताले पारो करप म्हळ्यार कळ्ळें रातभर कितें करूंक जाय जागे रावपाक जाय म्हूण पारो करताले उजो घालून वो कितें दिवो कितें आहलो नको ते खाडार लायट सुद्दां नासली लायट सुद्दां तेन्ना नासली पण ते रातभर पारो करताले आनी ते पारो करता आसतना मागीर कितें घडलें सर्वेस्पराचो एक दूत तांची सोरशीं उबो जालो आनी सर्वेस्पराचें तेज तांचे भोंवती परसोडलें आनी ते भिवून तट्टरले 3 वस्तू घडल्यो ते बाडे घोडे झेमताले आसतले रातभर कितलो वगत जागो रावतलो तूं जाता मोदें मोदें नायट विजील म्हळ्यार केन्ना मोदें मोदें येताच ती हुंयच्यान तरी येवपाकूच जाय एक 5 मिनटां तरी येवपाकूच जाय आख्खी रातभर म्हणून ते कितें करताले झेमेताले आसतले आनी झेमेता आसतना कितें जालें सर्वेस्पराचो दूत म्हळ्यार कोण आज बडवो कितें जालो अकस्मात उबो रावलो तांचे मदीं दुसरें सर्वेस्पराचे तेज तांचे भोंवतणी पडसडले उजवाड सर पावरफूल ती दिसाचे न्हू ह्या आतां कसली खबर रातची दिसाची लायट पळय आहा न्हू ती चड दिसती पडना पूण रातची ल्हानशी लेकून लायट घाल कितें दिसता उजवाड दिसती पडटा पूण ताणें हो उजवाड पळयलो आनीक तिसरी वस्तांची सवय घडली ते भियेले आरे बाबा आमी झेमेन आहले पूण तांकां दिसलें आसलें कितें म्हणू कितें दिसूं येता न्हिदता तेन्ना कितें पडटा आमकां सपन पूण एक सपन कशें पूण हें सपन न्हय खरेंच दूत आसा ताची पोरजोळ ताचो उजवाड आसा आमचेर आनी तांकां हें पळोवन जायते फावटी 2 वस्तू घडटात देवाची हें पळयता आसतना एक तुजी भिरांत येता आनी केन्ना केन्ना तुका संतोश भोगता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आनी ते भियेले पळोवन देवदूतान कितें म्हणलें देवदूतान तांकां म्हणलें भिवू नाकात पळयात व्हडा संतोशाची खबर हांव तुमकां घेवन आयलां द ग्रेटेस्ट न्यूज चड व्हडली खबर संवसाराक व्हडली खबर ती म्हणल्यार देव मनशाचो मोग करता देव मनशा मदें आसा ती खबर मागीर आनी होच संतोश सगली पुर्जेक भोगतलो सगळे पोरशेक भोगतलो तुका एक करोड लागलो तुका कुशालाय भोगता ही अशी न्हय ही खबर सगळ्या मनशांक सगळ्या युगांक आनी सगळ्या लोकांक ही संतोशाची खबर मागीर तर आयज दाविदाच्या नगरान तुमकां एक सोरवंडार जल्मला तुमकां एक सोरवंडार जल्मला तुमकां बांदून दवरले पातकान बांदून दवरले निराशेपणान दवरले आतां तुमकां सोडून दिवपाक स्वर्गार व्हरपाक कोण जल्मला सोरवंडार जल्मला हालेलुया 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 अरे सोरवंडार खरें तुका लॉटरी लागल्या बेश्टे मोट्टू जायत पाट फटयताय जाणा तुमी हांव नको तुमचे मोबायलाची बी केन्ना येता जाल्यार यू आर विनर ऑफ 1 crore 50 lakhs आनी थोडी आमची पिशी थोडी आमची हय 50 लाख लागल्या तूं 50 लाख लागल्यात जायते मॅसेज येता हांव नको म्हाका जायते येतात हांव नको जाय जाणां येतात पूण जाय जाणां पिशी तें सांगलें 50 लाख लागल्यात 50 लाख ते हाडपाक
ते घेवपाक तुवें कितें करपाक जाय? हा आयको ना तुमी केन्ना? आयकात 50 लाख तर लागल्यात, तुका 50 लाख घेवपाक तुवें इन्कम टॅक्स फारीक करूंक जाय, तुवें ही फीज फारीक करूंक जाय. अशें करून तुका सद्याक तुवें पयले 2 लाख भरूंक जाय. कितले लाख? 2 लाख. म्हाका 50 लाख लागल्यात आनी 2 लाख हांवें भरूंक जाय. व्हडलें कितें हा? 50 2 काडले कितले उरले? 40 आनी 8 लाख कोणाक गेले? मुगेले. आनी तूं खुशाल जाता. आनी जाय जाणां हे पिशेपणां सांपडून बँकाचो लोन काडटात, 2 लाख हजार कोणा हेजी तेजी काडटात आनी ते अकावंटान घालतात. तो अकावंट नंबर बी सगळें येता. 2 लाख घालतात. कितले लाख मेळपाक? 48. 40 आनी 8 लाख. हुंय 2 लाख घेता आनी तो गेलो बाबाय. जाय जाणांक बुलयतात आनी फुलयतात. असले हितून केन्ना भानगडी पडनाकात. तुका लागल्या हांव तांकां एक फावट मॅसेज केली, ओके म्हाका 1 करोड लागला न्हू, 1 करोडले हाफ करोड तुका दवर आनी हाफ करोड म्हाका धाड. तेजे पड सगळी फीज बी पडे आहात न्हू, ती इन्कम टॅक्स एकटे भरपाक जाय, ते भरपाक जाय न्हू, तितली हाफ करोड कितें कर तुका दवर, तूं भर हाफ करोड भर, म्हाका न्ही सांगनाका. आनी हाफ करोड मागीर कितें कर, हे नंबराचेर जाप करना ते मागीर. जाय ते नाडपी भोंवतात. हे फोटी खोबऱ्यो तुका फुलयतात, तुका बुलयतात आनी मागीर लास्टाक तुका कितें करूं जाय? तुवें रडपाचें. अरे 2 लाख लोन काडला. जाय जाणां असले हितून पडटात. हा पूण ही खबर असली खबर न्हय. ही खबर पळय देवतान दिल्या, ती फटोवपाची न्हय, ती रडपाची न्हय, पूण ती कशी खबर? संतोषाची खबर. हालेलुया, 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 हालेलुया. आनी खबर खरी म्हूण कळपाक कावळेन ते आमी म्हणटा जेवण घालता ते, तेतून दवरलेलो तुका एक बाळोक मेळटलो. ती वसात आनी पळयात. ही खबर फोट न्हय. मागीर तो क्रिस सोमी आणि तो जल्मला, तो सुरुंडा जल्मला, तो क्रिस सोमी काल आमी नियाळ केला. मागीर आणि ही तुमकां खुणा फाळयांनी गुठलायल्लो आनी कावणीन दवरलेलो तुमकां एक बाळोक मेळटलो. मागीर तेन्ना अवचितूच त्या देवदूतां बरोबर देवदूतांची एक उरपण स्वर्गार तावन देंवलोली दिश्टी पडली. म्हाका दिसता आख्खें बेथलेहेम शार, आख्खें बेथलेहेम शार देवदूतांनी स्वर्गार तावन सगळे आंज बडे देंवन आयले. कोणाक वाखाणूक? देवाक वाखाणूक. तो स्वर्गाचो दोनी तो आतां कितें आलो? संवसारान आयला. संवसारान आयलो. इमॅजीन करान पळयात. जो स्वर्गाचो दोनी, स्वर्ग आनी संवसार दोनी वयर आसलो तो कितें जालो? संवसारान आयलो. म्हणजे तांकां कितें करचें पडलें आतां? आंज बडव्यांक कितें करचें पडलें? संवसारान येवचें पडलें. आनी आख्खें शार बोल्लें आसलें हजार आनी मिलियन्स आंज बडव्यो दिसती पडले. परतून वाच. तेन्ना अवचितूच त्या देवदूतां बरोबर देवदूतांची एक उरपण स्वर्गार. आर्मी म्हणटा आमी, द मिलियन्स अँड ट्रिलियन्स आर्मी ऑफ एंजल आंज बडव्यांची उरपण आयली. मागीर स्वर्गार तावन देंवलोली दिश्टी पडली. तें बी पयलें ताणें फक्त एक आंज देवदूताक पयल्लो. आतां कितें हजारान मिलियन्स कितें पयले? आंज बडवे. पयलो थोडो उजवाड पडलेलो तांचेर, पयलो थोडो एकटेच उजवाड पडलेलो जायत. आतां आख्खें शारान दीस आनी न्हू रात आनी उरली ना. कितें जालें? आख्खें शार उजवाडान बोल्लें. रात आसली, काळोख जालो, उजवाड तो. जेजू क्रिस्त
उजवाड सगळ्या राष्ट्रांचो सगळ्या मनशांचो सगळ्या युगांचो हालेलुया 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 हालेलुया. आणि मागीर कितें म्हणलें मागीर भोव उंचल्या स्वर्गार आसत्या देवाक मोहिमा महिमा देवा सर्गी महिमा देवा स्वर्गी हे गीत गायलें आमी दर एका फेस्ताक दर एका आयताराक हें गीत गायता महिमा देवा स्वर्गी आनी तेन्ना हें गीत आमचें न्हय हें गीत आमचें न्हय पूण बगे रावतात थोडे ना आमी म्हणूंक फावो हें गीत आमी म्हणूंक फावो हें गीत कोणाचें आंज बोडव्यांचे आंज बोडव्याचें आर्गां तुका महिमा तुका वाखाण तुका हालेलुया हें गितां मनशाचीं न्हय हीं गितां कोणाचीं आंज बोडव्यांची प्रेज द लॉर्ड म्हणटा ही गितां कोणाचीं आंज बोडव्यांची हालेलुया 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 भोव उंचल्या स्वर्गार आसत्या देवाक महिमा मागीर आनी पृथ्वीर आसत्या मनशांक ताची दया आनी शांती शांती दया आनी शांती सगळ्या मनशांक कित्याक हो जेजू जल्मला तो शांतीचो कोर हालेलुया 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 उलोले बोळे मागीर वाचत बाबू न्हू आतां हें कित्याक सांगता हांव जाय ते आमकां क्रिस्तांव वळूंक ना नातालां येयलीं एक मिसान वांटो घेतलो नेवऱ्यो दोदोल सोरपाटेल सान्नां बरें कप मारलें आनी बरें नातालां क्रिसमस बरो जालो ह्या खातीर ही वळख थोडी आमकां मेळूंक फावो ती म्हणल्यार जेजूच्या जल्माची आतां तुमकां इतलो वेळ तुमी आहलीं बेतलेहेमान खंय आहलीं पावलें तुमी बेतलेहेम पयलां मातशें तर इमॅजीन केलां मातशें तर इमॅजीन केलां खंयचें शार बेतलेहेम आतां बेतलेहेमान जेजू जल्मलो ही इतिहासीक घडणी इट्स अ हिस्टॉरिकल फॅक्ट बेश्टी एक काणी न्हय ही जेजू जल्मलो ती इतिहासीक घडणी बाबडे न्हू केन्ना जल्मलो हाचेर मातशें डिफिकल्ट आसा 25 जेजू जल्मोंक ना नाल्यार 25 कित्याक कोत्तात फादर 2021 आहा आमी 2021 एडी म्हणटा आमी एडी मिन्स आनंद दोमिनी इयर ऑफ द लॉर्ड दुनियेचें वर्स जेजू जल्मल्यार कितलीं वर्सां जालीं म्हणटा आमी आतां 2021 म्हणटलीं ना हें मातशें सजमून घेवपाक जाय थोडी पावटी थोडे तुमगे घरा कडेन बी कोण कोण येतले आनी सांगतले तुमी नातालां कित्याक जल्मतात कोण सांगता जेजू पोंचे सारके जल्मलो म्हणून अशें जाय ते कबूल जाता आनी लोक मागीर आमकां कन्फ्यूज जातात आतां बाबा न्हू जेजू जल्मलो तेन्ना बेतलेहेम जुदेवांचें राष्ट्र स्वतंत्र राष्ट्र नासलें आमच्या भारत देशान आमी स्वतंत्र तशी स्वतंत्र नासलीं पयलीं आमचें राज पोर्चुगीज चलयताले आनी आख्या भारताचेर कोण राज चलयताले हिस्ट्री बिफोर 1946 तेच्या पयलीं कोण चलयताले ब्रिटीश ओके आतां जालें ते ज्युईश नेशन पडे आहलें तांचेर ते स्वतंत्र नासले तांचेर रोमकार राज कोत्ताले रोमकाराचो राजा तांचेर कितें कोत्तालो राज कोत्ताले आनी तांकां ते पिळटाले कश्ट दिताले कितलें टॅक्स भरूंक पडटालें स्वतंत्र उलोवंक जायनासलें आनी असो वेळार लोक रावतालो देवा सुरवंडार मातशें धाड आनी आमची कितें कर सुटका कर अशें म्हूण लोक रावतालो अशे वेळार बाबडे न्हू कोण कोण सांगतात 7 to 5 BC ह्या वेळार जेजू जल्मोंक जाय
जेजू जल्मूंक जाय. तुम्ही जल्मल्यात म्हूण तुम्ही उमक्या दिसाक जल्मले म्हूण कितें आहा तुमचें बर्थ सर्टिफिकेट आसा. ते काळार बर्थ सर्टिफिकेट बी नासली. प्रिंटींग पेपर आनी हें बी कांय नासलें. फक्त राजाचे तांचे घोडे ते कांतयताले आसतले फातराचेर. खंयचो राजा केन्ना जाला, राजाचो पूत केन्ना जाला, राजाची धूव केन्ना जाल्या, हे फातराचेर कांतून दवरताले जायत. जेजूचो बापूय कितें खंयचो राजा, जेजूचो बापूय जुजे राजा ना, आवय व्हडली हेतूंतली सादी मनशां सादी. जायत पाडे हांगासर येतात तेंक पाडे आपलो बर्थडे बी कांय खबर ना. चेडो जालो केन्ना जालो गो ना, तो पिकेर जालो म्हणटा ती. आतां खंयच पिकेर म्हूण कोण जाणा, कोण सांगता ना ते घरान नळ घाल तेन्ना जाल्लो. अरे तुवें घराक केदो नळ घायलो म्हूण कोण जाणा. कोण म्हणटा सोज्या फेस्ता जाल्लो सोज्या फेस्ताक. अरे वर्सा सोज्या फेस्त येता, खंयच्या वर्सा जालो म्हूण सोज म्हणल्यार तुमी हे आयच्या काळार घडटा. ही खबर सांगता आयच्या काळाच्यो. आनी 2000 years बॅक कितें घडटा खबर ना. पूण जेजू केन्ना जालो, खंयच्या दिसाक आनी खंयच्या एग्जॅक्ट वर्साक हे आमी नको. कित्याक नको, त्या काळार अशें बरोवन दवरूंक ना आनी दवरिनासले. म्हणटूच बाबडो थोडे इतिहासकार सांगतात कोडे मातशें आदीं जल्म येता. मागीर 25 तारखेर कित्याक फादर 25 तारखेर 25 डिसेंबर कित्याक तें अदें बरें आहा. आतां फाल्यां समज म्हजी बर्थडेत ना, म्हजी बर्थ सर्टिफिकेट ना, हेजी वट हांव जल्मोंक ना अशें सोद म्हणल्यार तुमी कोणा समज एक कायतानाची वो जॉनाची बर्थ सर्टिफिकेट ना, हेजी वट कायतान जल्मोंक ना अशें म्हणूं येता. की जल्मलो कायतान आमचे मदें आहा वय वो ना, पूण ताची सर्टिफिकेट ना देखून तो जल्मोंक ना अशें म्हणपाक जायना. जेजूचे सगळें अशेंच मातशें कंट्रोवर्शियल ते काळार बरोवन दवरून नासले. पूण जेजू एग्जॅक्ट केन्ना जल्मलो ते आमी नको. पूण जेजू बेथलेहेमान जल्मलो. जेजू बेथलेहेमान जल्मलो हे आमकां जायते पुरावे दाखयतात. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. बाबा हिस्टॉरिकली पळोवपाक गेले जाल्यार इतिहासीक पळोवपाक गेल्यार आमकां इतिहास सारको मेळपाना. तेन्ना इतिहास कोण बरोवन दवरिनासले. पूण बाबा न्हू आतां 25 डिसेंबर कितें कोत्ता आमी क्रिसमस. कितें म्हणटा आमी क्रिसमस. क्रिसमस म्हळ्यार कितें, क्रिसमस म्हळ्यार भुरग्यां बी सांगूंक जाय आमी. क्रिसमस म्हणल्यार क्रिस्ताचें मीस, क्रिस्ताचें बलिदान, क्रायस्ट मास. क्रायस्ट मास एका म्हणटा आमी क्रिसमस. 25 कितें कोत्तात आमी आमकांय खबर ना जेजू केन्ना जालो तो. तुमची डेट जाणा, म्हजी डेट हांव जाणा, पूण जेजू केन्ना जालो तो आमी पूण ह्या सिजनाक जाल्लो. हे सिजन एका डिसेंबराक कितें जाता मातशें तसल्या सिजनाक जाल्लो म्हणटा ते. इट कॅन बी दॅट सिजन. दुसरें 25 डिसेंबर कित्याक तेन्ना कॉन्स्टँटिनोपल हे राजान क्रिस्तांव धर्म आपणायलो आनी तांचे मदें जायतीं फेस्तां आसलीं. कितें आसलीं फेस्तां आसलीं. जे पयलीं क्रिस्तांव ते जिवेशी मारताले, मागीर त्या राजान क्रिस्तांवांक सुटका दिली. तुमच्यांनी क्रिस्तांवपण जेवपा जाता. आनी तांचे भितर एक परब आसली. ती परब म्हणल्यार ह्या सुर्याची
SUN ही व्हडली परब तांची सजमल्यान सुर्यास्तानाची व्हडली कितें करताले परब करताले आनी ताका लागून दॅट इज SUN सन आनी ताच्याहून आनीक देवाचो पूत SON ताची परब घाल्ली आनी तेन्ना सान त्या दिसा तावन नातालांची परब मनोवपाक लागले 25 डिसेंबर हालेलुया 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 भावान आनी भयणो जेसू मेळपाक कोण कोण आयले विद्वान आयले ही खुणा ग्रेस्तांचो राजा व्हडल्या व्हडल्या मनशांचो राजांचो राजा तेजे पयलीं मेळपाक कोण आयले पयलीं खबर कोणा मेळ्ळी जेजू जल्मला म्हणून? मोवळी गोवळी सादे मनीस गरिबांचो राजा कोण तो जेजू हालेलुया 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 पण भयणो आयज जेजू जल्मला ही व्हडली खुशालकाय न्हू जाय जाणांक ते साक बरें कोप मारपाची व्हडली खुशालकाय जायतो आमचो लोक थोडे थोडे कोणी सांगतात ऑक्टोबराक सान स्टार्ट कितें कोप मारपाक क्रिसमस ऑक्टोबर भायल्यान तो सगळो दबाजो सगळे भायले वस्तू पूण भितर भितर कांय ना हाली सगळे हाली आयज जायती बावडी ही क्रिसमस म्हणनाका जायती ग्रेस्काय एकठांय करपाचे दीस हे विकतले ते विकतले ते विकतले ते विकतले ते विकतले ते विकतले पूण जेजू केन्ना विकतले आमी जेजू स्वर्ग आनी संवसार दोनी गोरवांच्या गोट्यान जल्मलो ताची बरी खबर केन्ना मानून घेतली आमी अभिणव आयज थोडो वेळ नियाड करुया रोखडाच क्रिसमस येतलो जेजू हांवें मानून घेवंक जाय आयज आमची नातालांची परब जेजू नासतना जेजूच्या जल्माची भायल्या दबाच्यान आयज थोडो वेळ ओगी रावया जेजू म्हजे खातीर जल्मला जेजू म्हजे खातीर जल्मला आनी जेजूक हांवें संवसाराक परगूट करचो आसा हालेलुया 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 वेळार आमची नदर दोनींचेर मारुया ह्या उंड्याच्या रुपान गोरवाच्या गोट्यान जल्मलो जेजू तुजेर आनी म्हजेर आपलो प्रकाश घालता तुझ्या जिवितान जे निराशेपण आसा बरी खबर तुका तो दिता बरी खबर देव मनशाचो मोग करता देव मनशा बरोबर जियेता मानून घे व्हड संतोष मानून घे देवा हांव देखतना जपा तुझ्या हातांत येयली ती सुरकामा वयर नोकेत्रां
तुझी गोड गोड चोगला कोर कोण कोरता कृष्णा तुझी मोहिमा तेन्ना गायता सुरवंडारा तुका तू गीतलो सासना सासना तेन्ना गायता सुरवंडारा तुका तू गीतलो सासना हे वेळात देवाचो पोतू संसाराचो सुरवंडार संसाराक शांती समाधान दिनार हे वेळार आमचे जिवीत आमचे कुटुंब ताच्या हातान समर्पण करुया आख्खो संसार ताका भेटोया ताचो प्रकाश आख्ख्या संसाराक पावूं दी सगळ्या राष्ट्रांक आनी सगळ्या मनशांक शांती समाधान मेळूं दी पिडीन आसुल्यांक बारान चेपलोल्यांक हे वेळार शांती संतोष मेळूं दी हे वेळार तरेकवार भाशेचो वावर कोत्तल्यांक बोटीचेर वावर कोत्तल्यांक परदेसान वावर कोत्तल्यांक गव्हर्मेंट सर्वंट म्हूण वावर कोत्तले आसात पुलीस आदोगाद नर्सी दोतोर शेतांनी भाटांनी कुश कोत्तले आसात तांची प्रकाश पडूं दी जिविताच्या अडचणीक सांपडलेल्यांक देवाचो प्रकाश मेळूं दी एक एक कुटुंबांनी शांती समाधान आसूं दी भुरग्यांची तरणाट्याची जाणट्याचेर कितें भाशेन मिसावांच्या वावराचेर आशिर्वाद आसूं दी जेसू तुजो मोग करता हो संदेश सगळ्या मनशांक पावों दी जेसू शांतीचो कुंवर सगळ्या काळजांनी मोनांनी देशांनी राष्ट्रांनी ही शांती पावों दी ओ जेसू म्हजे खातीर गोरवाच्या गोठ्यान जल्मलो हो जेसू सासणेच्या सासनाक आमचे मदीं रावूं ह्या उंड्याच्या रुपान आसा ताणें शिकयल्लें मागणें म्हणून आमकांच बापाक उबार म्हणया आमचे बापा बाप्पा सुर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसवटो कास आमकां दी आनी आमी आमची सुगोल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन